ऊस उत्पादकांनी ऊस लागवड करपाचे आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025चे उक्तावणा वेळार केले। संजीवनी साखर कारखानो ऊस उत्पादकांकडल्यान ऊस स्वीकारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। केंद्र सरकारान थारायल्ल्या दरा प्रमाण ऊस उत्पादकांक मोबदलो मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। 2019 सावन संजीवनी कारखानो बंद जाल्ल्यान ऊस उत्पादकांचेर हावळ आयिल्ली, मात ह्या येवजणे अंतर्गत तरी ऊस उत्पादकांक थाकाय मेळटली अशी आस्त आसा। शुगर केन फार्मरांचो आमचे नोटिफिकेशन येता, जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां कारण तेंच्यांनी ऊस लावचेलो, आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर आमचो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले। तांकां जे पयशे दिवपाक जाय नोटिफायड रेट ऑफ द गव्हर्मेंट तो आमी तांकां नोटिफायड रेट दितले। म्हणजे फुडल्या वर्साच्यान जो नोटिफायड रेट आमी ठरयलो तसो न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तो नोटिफाय करता, आमी ऊस घेतले। बाकीच्या हेका आमी कांयच देना तेंचो, तेंच्यांनी बाकीचे सगळे आपूण पळोवपाचे, ऊस हाडून आमच्या फॅक्टरीचेर दिवपाचो आनी हाडून दिलो काय आमी तेंचो घेतले आनी ताका पयशे दितले। ते कोणीच खंयसर युजकारांनी बी बाकीचे हे करपाची गरज ना। अशा पद्दतीन सगळ्या शेतकऱ्यांनी जर खूप मोठ्या प्रमाणात सहकार्य जर केले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूप इंटिग्रेटेड फार्मिंग, ओके, प्राकृतीक शेती हे आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या मार्फत खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक सपोर्ट दिवपा खातीर तयार आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।